कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांच्या नाझरी रिसॉर्टाचो काय भाग पाडलो. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण ही कारवाई केली. जेन्ना हे स्ट्रक्चर बांदिल्लें तेन्ना हे इल्लिगली असलें. CRZ हेजे वायलेशन जाल्लें आनी 2011 जेन्ना CRZचो प्लॅन चेंज जालो तेन्ना त्या प्लॅनान हेजेर वायलेशन जावंक नासलें. पूण जेन्ना बांदिल्लें तेन्ना ह्या हेजेर कोर्टान केस चालू आसली. ही खूब पयलींची केस आनी तेन्ना कोर्टान आदेश दिल्लो की हे आसा स्ट्रक्चर आहा ते डिमोलिश करचे. आनी 2011 जेन्ना प्लॅन येयल्लो CZN तेन्ना हे स्ट्रक्चर सारकें आसा अशें. पूण आतां जज पयलींची जी कोर्ट ऑर्डर आसा ती सॅटिस्फाय करपा खातीर मायकल लोबो हेणें हे स्ट्रक्चर आहा ते डिमोलिश करपाचें काम हातीन घेतिल्लें आसा. आनी हे फूल स्ट्रक्चर डिमोलिश करून तो परतूय थंय स्ट्रक्चर बांदतलो. हे स्ट्रक्चर डिमोलिश करता फक्त कोर्टाची ऑर्डर आसली, पयली जी कोर्टाची ऑर्डर आसली ती फॉलो करपा खातीर हे स्ट्रक्चर आहा ते उल्लंघन केल्लें आहा म्हणून ते हे आसा स्ट्रक्चर ती सॅटिस्फाय करपा खातीर हे डिमोलिशन चालू आसा. मायकल लोबो परतूय थंय स्ट्रक्चर बांदतलो अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर.